जो गोयचे भूमिपुत्र आसा हाजेर सगळे कडेन चर्चा जाल्ली आसा। विधानसभेन ती चर्चा जावपाक जाय आसली की भायर गोंया रस्त्यार चर्चा करता लोक, प्रत्येक घरान चर्चा करता। जो जागो आमी दिल्लो सरकाराक गोंयकारांनी विधानसभा, थंय चर्चा सोडून आतां अशी दशा आयली प्रत्येक घरान चर्चा जाता, प्रत्येक गोंयकार चर्चा करता। आनी ज्या खातीर आमी विधानसभा नेमिल्ली, MLA धाडिल्ले, ते आपली जबाबदारी विसरले, सरकार आपली जबाबदारी विसरलो आनी मुखेलमंत्र्याक आपल्या जबाबदारींतल्यान पळून गेलो। वो 60वो वर्स गोंय मुक्ती दिनाचो. This is the 60th year of liberation of Goa. And this is one of the cruel jokes played by Pramod Sawant, the BJP government, on the people of Goa. हे 60व्या वर्सा आमकां सरकारा कडल्यान बरी कितें अपेक्षा आसली गोंयकारा खातीर, गोंयच्या भुमिपुत्रा खातीर आनी गोंया जितलीं वर्सां अस्तित्वाक आसा तांच्या खातीर। पण सरकारान वो गोंयकार न्ही, प्रत्येक गोंयकार जो आसा, फ्रीडम फायटर आसा, गोंयचे भूमिपुत्र आसा, तांचो अपमान केल्लो आसा, तांचो इन्सल्ट केल्लो आसा। हो भूमिपुत्र जो कायदो पास केला कसलीच चर्चा करनासतना आतां सरकाराक हे हाडचें पडलो कित्याक कायदो? तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की सरकार प्रमोद सावंत हे भाजप सरकार सगळ्या दृश्टीन फेल जाल्लें आसा। फाटींच 10,000 नोकऱ्यो दिता म्हूण सांगिल्लें, ताजो अजून पर्यंत पत्तो ना। कोविडा लागून हजारांनी लोकांचो जीव गेलो। 2 दिसां पयलीं विश्वजीत राणे सांगता की ऑक्सिजन खातीर वचूना जीव, आनी होच विश्वजीत म्हणटा की कोर्टान सबमिशन करतना ऑक्सिजन कमी पडटाले, हायकोर्ट इन्क्वायरी जावची, होच राणे म्हणटालो। तेन्ना एका फाटोफाट जे सरकाराचे कॉलसर फेलर जाल्ले आसा तातूंतल्यान खंय तरी लोकांचे डायवर्ट करपाक जाय म्हणून हे भूमिपुत्र बील हाडिल्लें आसा, भूमिपुत्र अधिकारणी बील म्हणून। तेन्ना सरकार आपल्या पांयापोंदची जमीन ताजो विचार आसा आनी हे बिलां हाडपाचो प्रयत्न करता आनी कसलीच चर्चा करनासतना। आतां चर्चा ताणें करूं ना की बाकीचे वांगडी MLA असले ताणें करपाक दिवना, हो वेगळो इश्यू आसा, पण चर्चा असेंब्लीन जावपाक जाय आसली। तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें, असेंब्ली जी आसता नॉर्मली 3 आठवडे 4 आठवडे आसता, प्रत्येक वर्सा मनसून सेशन जो आसता, पण ह्या खेपी फक्त 3 दीस जाले। सांगण्यात आयलें की 3 दीस कित्याक कोविड पॅन्डेमीक खातीर, आनी पयरूच तुमी सांखळे जी गर्दी जमिल्ली त्या पयलें तुमकां सगळ्यांक कळटा सावंताच्या घरा भायर कशी गर्दी जमिल्ली ती, आनी तेन्ना कोविडाचे नियम कशे वाट लायिल्ले ते। तेन्ना सरकार फक्त चर्चेंतल्यान पयस जाता। सगळ्यांक गोंयकारांक खबर आसा सरकार कितलो फेल जाल्लो आसा, आनी ते धापपा खातीर सरकार फक्त डिस्कशन करपाक तयार ना। म्हाका प्रमोद सावंत आनी BJPक मुद्दाम एक प्रश्न विचारपाक जाय। गोंया 1960 पयलीं किंवा 61 पयलीं रावताले ते भूमिपुत्र न्हय, तांकां आजून आपल्या हक्काची जमीन कित्याक मेळना? गोंया मुणकार कायदो पास केलो, एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट पास केलो, आनी आजुनूय ते कोर्टांनी चल्ल्या, सिव्हील कोर्टान चल्ल्या, मामलेदार ऑफिसान चल्ल्या, अजून तांचो निकाल ना। गोंयकार फक्त फावटी मारता, हजारांनी पयशे वडयता, आनी हजारांनी अश्यो केसी मामलेदार ऑफिसान पडल्या। 10 ते 15,000 केसी लास्ट टायम रिपोर्ट केला मिडियान की लास्ट टायम एक 15,000 केसी पेंडिंग आसा सिव्हील कोर्ट्सांनी म्हणून। तेन्ना हो कायदो जो सरकारान हाडला फक्त इलेक्शनच्या दृश्टिकोनातून हाडला। इलेक्शन 6 म्हयन्याचेर आसा, सरकाराक कसलेच आपले बाबा कितें काम केलां हें दाखोवपाक शक्य ना म्हणून हो भूमिपुत्र जो कायदो हाडला एक लोकांक आश्वासन दिवपाक, गोंयकारांक आश्वासन दिवपाक आपूण तुमचे जागे लिगलायज करतलो। पण सावंतान लक्षांत दवरपाक जाय की गोंयकार तितलेच शाणे आसा, ते सगळे जाण सावंतवाडींतल्यान आयिल्ले ना, गोंयकार ते, तांकां खबर आसा की हे फक्त इलेक्शनच्या पयलीं जो कॅरेट दिता ताका बळी पडपाक ना। 2016 सालान जेन्ना रेग्युलरायझेशन करपाचें आशिल्लें, म्हाका कायद्याचें नांव याद जायना आतां, इलिगल कन्स्ट्रक्शन लिगलायज करपाक कायदो काडिल्लो 2016, ते आजुनूय ती घरां जी लिगलायज करपाक जाय आसली, जे स्ट्रक्चर लिगलायज करपाक जाय आसले ते आजून जायना, ते सुद्दां हजारांनी केसी थंय पडल्या। तेन्ना फक्त सरकाराचो इंटेन्शन आसा की लोक जे गोंयकार आसा ताका झुलत दवरपाचे। सावंतान आनी BJPन एक प्रश्नाचो सरळ उत्तर दिवपाक जाय। जे 1960तल्यान गोंयांत आसा
जे कुणबी समाजाचे लोक आसा, जे बहुजन समाजचे लोक आसा, ते गावडे समाज, ते भूमिपुत्र न्हय. 1960 तांकां अजून हक्काची जागा मेळूना. कायदे आसा, कायद्यांची कमी ना, पण अजून पर्यंत तांकां जागो हक्काचो दिना. तांकां फक्त झुलत राव सरकार. तेन्ना हो जो कायदो पास केला, भूमिपुत्र अधिकारी बिल, हो लोकांक फसोवपाचो एक आसा. आनी ताजें खरें इंटेन्शन कितें कायद्याचें तें आतां हांव सांगता तुमकां. सरकाराक प्रमोद सावंताक बऱ्यापैकी खबर आसा. सगळ्या कायद्या तज्ञांनी सुद्दां हांगला, जे लिगल एक्सपर्ट आसा ताणें सांगिल्लें आसा की दिस बिल विल नॉट टेस्ट लिगल स्क्रुटिनी. हांव बिल कित्याक म्हणटा, अजून गव्हर्नरची हाका एक्सेंट मेळूना. सो वन्स इट बिकम्स अ लॉ, इट विल नॉट टेस्ट लिगल स्क्रुटिनी. कोर्टान चॅलेंज करतलेच. तेन्ना कोर्टान वतकच जे कोण एप्लिकेशन घालता ते मागीर फक्त सरकारी दफ्तरान फावटी मारतले. कोर्टान तांच्यो केसी वतल्यो, सिव्हील कोर्टान. हजारांनी पयशे ते मोडटले. आनी तितल्यान हे बीजेपीचे MLA जे आसा आनी तांचे फ्यू क्रोनीज हे जाग्याचेर हक्क दवरतले आनी कॅप्चर करतले जागे ते. सो दिस इज ओनली वन ऑफ द वेज. द रियल इंटेन्शन ऑफ द बिल इज टू मेक BJP MLAs द लँडलॉर्ड्स, न्यू लँडलॉर्ड्स इन गोवा. आनी सरकाराक सुचोवणी आसा, जे भूमिपुत्र तुम्ही बिल म्हणटा पळय, ताज्या जाग्यार तुम्ही भूमिपुत्र विश्वासघात बिल नांव दवरा किंवा MLA पुत्र हे नांव दवरा. कित्याक गोंयकाराच्या खातीर, गोंयकाराचे भूमिपुत्र जे आसा तांच्या हिताक हे बिल ना. हे बिल फक्त आसा MLA आनी तांचे फ्यू मोजके जे लोक आसा वांगडी तांच्या हिताक आसा. आनी ते गोंयचे नवे भाटकार जावपाचे आसा बिलांतल्यान. हेतू लोकांक खातीर नाच हो बिलाचो. तशेंच खंयचो एक बिल पास करता तेन्ना सरकारची जबाबदारी आसता एक फॅक्ट्स दिवपाचे, एक डेटा दिवपाचो. ह्या बिलांतल्यान कितल्या लोकांक फायदो आसा. आतां लँड जे आसा, आतां लँडार जे ऑक्युपाय करता ते ड्वेलिंग म्हणटा युनिट बिलान, ते कितले ऑक्युपेशन आसा गव्हर्मेंट लँडान, प्रायव्हेट लँड, तशें जर तूं चर्चीचें आसा किंवा देवळाचीच आसा किंवा कम्युनिटीला, हे फॅक्ट्स सरकाराक मांडपा जाय. ही 2-4 पेजीचें कितें बिल काडलां पळय, ते MLA पुत्र म्हणून बिल हें खरें गोंयच्या हिता खातीर न्हय. आनी 60व्या वर्सा गोंयचे जे खरे भूमिपुत्र आसा तांचो अपमान केला सरकारान. हे आमचें म्हणणें आसा हे बिलाचेर. आनी आज सकाळी आमी ऑनरेबल गव्हर्नरची अपॉइंटमेंट घेतली, तांकां मेळ्ळें आनी तांकांय रिप्रेझेंटेशन दिलां. हे मुद्द्या बरोबर बाकीचे जे मुद्दे आसा, वुमन सेफ्टी जावं, मायनिंगचेर किंवा भुरग्यांचे ऑनलायन क्लासीस ज्यो आसा, खुबश्या भुरग्यांक मेळना ऑनलायन क्लासीस. तेन्ना सरकारान गव्हर्नरान सरकाराक निर्देश करचो की खुबशे जे मुद्दे आसा ताका इन्स्ट्रक्शन दिवन बेगींतल्या बेगीन तोडगो काडचो, ही आमी गव्हर्नरा कडेन विनंती केल्ली आसा. आनी जे भूमिपुत्री म्हणटात सरकार चिंता करता, आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा खरी भूमिपुत्राची जर चिंता सरकाराक आशिल्ली, एका वाटेन म्हजो 70 भूमिपुत्र रडटा आपलें घर व्हांवून गेलें म्हणून, शेतां पेड्ड्यार जालीं म्हणून, आनी हांगा प्रमोद सावंत आनी ताजी भाजपची मंडळी सगळी ढोल ताशे वाजयताले. ही तांकां भूमिपुत्राची चिंता काय विचारूंक सोदता हांव सावंताक.